बरें 35 वर्सां वयर जालीं देव म्हाका दिशा दिता तें गमलें तुजो मंडळ घेवन उत्तर दक्षिण उदेंत वच आनी ताचें उतर वांटूंक आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग तर आमी व्यास सुरू केली सुपुल्या पावलांनी सुरवात म्हज्या गांवांत सेंट लुईस मिसुनी आतां संवसाराच्या 2-3 वाट्यांत आनी म्हज्या इश्टांनी सांगाताच्या आदारान आमी लागशीं पावता सगळ्या देशांनी सगळ्या शारांनी दर दिसाक जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान पावोंक जिंजर आनी म्हाका जोडात आनी जॉयस मायर मिनिस्टर्साचो थोड्यो इतिहासीक घडण्यो उगडास कोत्ता आनी पळयात कशी तुमी दर पावलाचो भाग जातात जाचो संवसाराचेर प्रभाव घालता बरें जिंजर खुशालकाय बघता तूं हांगा आसता देव बरें करूं हांव कशी हांगा सोंग ही एक मजा हांगासर येवंक कित्याक तुका सयक मेवता तुज्या सांगात्या बरोबर वांटूंक खरेंच आख्खी इतिहास जी देवान केल्या तुज्या जिवितान आनी देवाच्या जिवितान आनी मागीर एकठांय करून ही मिनिस्ट्री वाडल्या ती खरेंच सगळ्यांक उर्बेची आनी आमी चिंता खरो अर्थ संवसाराची सांगाती जावं कितें तो तूं जाणोय आसाय ओरिश्ट भाग जसो देव वापर करता तें घडोवंक आनी आमी चिंतनी तांकां जाणो बरें तुमी घडयेक जाणो आमचे थोडे सांगाती आसात जे पळयतात आयज ती म्हज्या सुरवेतेच्या घर बायबल शिकोवपांत आयल्यान जशें हांवें मुलां 35 वर्सां आदीं 5 वर्सांक हांवें घर बायबल शिकोवलां म्हज्या घरान दर मुंगालाच्या रात्री आनी उपरांत तांतले 90 वर्सांक म्हाका सांगलोलें आनी सुरू करूंक इश्टाच्या घरा आनी आतां तें आमच्या सांगाता काम कोत्ता शिकोवपाचें लिसांव टायप कोत्ता आनी सगळें सारकें तयार करूंक आदार दिता आनी हांवें तें जायतो काळ केलें आनी उपरांत एका वर्सान हांवें कांयच करूंक ना आनी तें वरोस कितलें शुद्धीकरणाचें आसलें जातून फकत चिंतूंक पडटालें तूं जाणूय हें खरें चोपन कितें आसा तें हांव नोको देव म्हजे शेवटाक पावयता आनी उपरांत हांव सेंट लुईस इगर्जेन काम करूंक गेली थंय 5 वर्सां वावरलीं वस्तुऱ्यांचो मंडळ सुरू केलो जो ह्या शारांत चड फामाद जालो आनी उपरांत मागीर 5 वर्सांनी थंय खरेंच म्हज्या काळजान परत बगूंक सुरू जालें तूं जाणूय म्हाका मोग आसलो थंयच्या आनीक लोकांक पावोवंक आनी हांवें फकत उपास आनी मागणें करूंक सुरू केलें देव सांगोसर आनी रोखडेंच तातूंत देव म्हजे कडेन उलोयता तें आयकलें मंडळ ग्यांनी वच उत्तर दक्षिण उदेंत अस्तमेक बरें प्रश्न आसलो म्हाका शारा भायर कोण वखलो नासलो तर एक भुरग्या परी हांवूय आयकलें आनी गेलीं उत्तर सेंट लुईस उदेंत सेंट लुईस दक्षिण सेंट लुईस उत्तम सेंट लुईस तुका सांगलां तें कर थंय एक धाकटी जमात घेतली म्हयन्याक एकदम आनी मागीर आनी 8 रेडिओ स्टेशनाचेर गेली आनी 8 रेडिओ स्टेशनाचेर कोबलात आनी मागीर आमी त्या सुवातान वचोंक सुरू केलें आनी थंय पावोंक जाता थंय जमाती केल्यो आनी ते थंयच्यान वाडलें आनी म्हाका फकत आयज पोलेनारांक उर्बा दिवंक जाय की त्या धाकट्या सुवाताचे शिवाय तूं जाणो जाय घडयेक आतां ते सुवातेर आसतलें जंय कितलें धाकटें बारीक सुपुरलें तुज्या काळजांचोर कोत्ता तसलें वो तुका भोगता जशें देवाची येवजून तुजे पासत आसा तुका आतां थंय पयस आसा अशें दिसता आसतलें पूण गरज तुजो भावार्थ सारको घट दवरूंक दितायेन आनी भावार्थान आनी तूं जाणय आमकां खरेंच खूब खरेंच सुरवातेच्या दिसांनी त्रास जाले हांव म्हणटा तूं जाणय म्हाका उगडास आसा जायते पावटी मेल बॉक्स अशी वेताली मांडोलाचे मेल बॉक्स आनी तातूंत कांयच एक नासलें आनी तें निराशी कोत्तालें आनी पूण देव भावार्थी आनी आतां हांगा आमी आसा आनी आमी टेलिव्हिजना वरवीं सो आमच्या मंडळाचो वरिश्ट भाग आनी संवसारा भोंवतणी कितल्या लोकांक आमी पावता तूं जाणय देव आमच्या सगळ्याच्या काळजांत आपोवणे घालता आनी थोडे पावटी आमी चिंता रोखडेंच जावचें वो तें सोंपें जावचें कित्याक ताका आमी केल्लें जाय पूण तें कितेंय जावं तांणी आमकां करूंक आपयलां तूं जाणय तुवें पळयलां ताका खूब वेगळे पावंडे आसात ज्या वरवीं तें सगळें जावंक शकता पळय तें आगोड आसा न्ही तूं जाणय हांव नियमीत म्हणटा की हांव सगळे धाकटे सुवातेर आनी बँक्वेट केंद्रांत आनी तूं जाणय धाकट्यो जमाती म्हाका उगडास आसा जंय आमी एक जमात बरफ वादळ जालें तो रात्रीक आनी फकत 9 लोक आयलो हांव कोणती बरी जालें हांवें तांतल्यान 5 सांगातां व्हेलीं तें तितलें उर्बे भिरत नासलें आनी म्हाका उगडास आसा एक जमातीक हांवें केल्ली ते रात्रीक तो मेल्लो परी आसलो आनी जेन्ना हांव वेतोच हांवें अशें चिंतलें उर्बेवून जाताली आनी देवाक विचारता न्ही तूं जाणय शिकोवपाचे कॅसेटी गेले तांणी म्हणे कोणूच एक व्हरोंक थोडी म्हाका दिसलें तें एकदम खालतें जालेल्या परी आनी तूं जाणय हांव सदांच जाणो आसली देव म्हाका सोदूंक दिवचो ना म्हूण तो म्हाका करीत रावूंक स्फूर्ती दीत रावलो आनी आतां आमकां गोवायो मेवतात टेलिव्हिजन कार्यक्रम वरवीं आख्ख्या संवसाराक म्हाका उगडास आसा पयलेच पावटी बरें इंडियेक पयलेच पावट गेली म्हूण न्हय कित्याक हांव थंय जायते पावटी पावल्या पूण 5 वर्सां आदीं आमचे पयले व्हडले जमात
मागणें थंय जाल्लें आनी हांव विसरची ना की तें बोगता केदीचेर उबें रावोंक आनी पळोवंक शेकड्या हजारांनी लोक एकवटलोलो त्या मोल्यान जो तुवें आदीं केदींच खास पळोवंक नासलो पूण ती थंय आसली कित्याक टीव्ही ह्या स्टुडियो थावन थंय पावता आख्खो संवसार भोंवतणी ह्या सॅटेलायट्स आनी वेगवेगळ्या नॅटवर्क्सां वरवीं म्हाका दिसता देवान आमकां एक व्हडलो सहयोग दिला म्हूण आनी जेन्ना हांव म्हणटा हांव फकत आमकां म्हणना पूण हांव म्हणटा आमकां सगल्यांक कित्याक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत उतर परगटूंक हें फकत म्हजें काम न्हय पूण आमचें सगल्यांचें काम आनी तूं जाणय की खरेंच अजाप देव कसो संवसाराक वाडयत वेता तुजो वावर टॅलिव्हिजना वरवीं आनी रेडिओ आनी इंटरनेट तुजो न्हय आमच्यान देवाचें उतर आतां शेकड्यांनी टॅलिव्हिजन स्टेशनाचेर दाखोवंक जाता संवसाराचे सगळे चिंतूंक नासलेल्या सुवातांचेर आनी हांगा आसात थोडीं जिवितां जांकां आमच्या ऑथरीच्या वरवीं प्रभाव पडला केतलो व्हडलो सहयोग आमकां जो टॅक्नॉलॉजी वरवीं ह्या समयार आमच्या जिवितान आमकां मेवला हांव खरेंच सत मानता आमी ती संसद जावं येता ती जेवा थंय उतर आख्ख्या पृथ्वेक परगटूंक शकता म्हूण 1.5 वर्साच्या आदीं हांव खरेंच म्हज्या जिविताच्या गंभीर जाग्यार आसल्यान हांव देवाक उलो कोत्ताली आनी म्हाका आत्मविश्वासाचो खरोच प्रश्न आसलो कित्याक म्हज्या जिवितान आदी घडलेल्या वस्तू पासत म्हजो लिंग अपमान जाल्लो जायत्या दादल्यांनी जे म्हजे कडेन संबंद जोडूंक सोडीत हांवें देवाक पाठ केली रागार जाली खडूपण भोगलां बेजार जाली उपरांत हांवें ड्रग्स घेतले आनी सोरो पिवंक लागली हांव चॅनलां सोदताली आनी म्हजे मोतीन अशें चिंतप आसलें देवा तूं खंय आसा तुवें म्हाका सोडलाय आनी जॉयस टीव्हीचेर येवन म्हणटा तूं गोडयेक चिंताय की देवान तुका सोडला म्हूण म्हाका तुजो कार्यक्रम मेवलो तूं तुजी काणी सांगतालें सगळे जे तुजे कश्ट आनी तुजे विचित्र वागणूक आनी अशें जायतें आनी हांवें चिंतलें ती जाणो कितें ती जाणो पयलो तुजो ताळो रेडिओर आयकोंक आनी उपरांत तुका टॅलिव्हिजनार पळोवंक आनी तुका माय जॉयस उलो करूंक तुका बरें दिसता जाल्यार बरें माय जॉयस म्हाका सगळो अनुभव आसलो हांवें मोतीन चिंतूंकच ना आसलें पूण म्हाका अनुभव आसलो आनी पूण म्हाका पयलेंच फावट मेवलें तें अशें आसलें वय आतां जाणो तें कशें म्हज्या जिवितान घालूंक जाय आनी म्हजो पोती लेगून पळोवंक लागलो आनी हांव खरेंच तुज्या शिकोवपाक लागून सारको जिवंक पावलो जिवीत जें जेजू सगल्यांक उलयतालो मायन म्हाका सांगलें म्हज्या जिवितान म्हाका जायतेच धोके भोगचे पडटले चडून तुज्यान खुशाल रावंक सोजवीत करूंक जाता आनी तितलेंच आनी जेन्ना तुवें मुलें तें तशें न्हय देवाक तुजे पासत आनी जायतें आसा आनी तूं एक जिवी घोवाय ताणें म्हाका स्फूर्ती दिली तें पयलें पावल घेवंक आनी त्या 16 वर्साच्या शिकोवपांत म्हजें जिवीत खरेंच सारकें बदललें आनी हांव देवाक सगली महिमा दितां तें बरें ही सगली महिमा ते म्हजे पासत कांयच नासलें आमी म्हज्या पोती पासत 15 वर्सांक मागत आसली आनी ते रातीक तो जमातीक आयलो तो फुडें आयलो आनी साल्वार जालो एकदम बरें तें अजापाचें 21 वर्सां ट्रातामेंट घेवन कांयच जावंक ना जे 6 म्हयन्यांनी तुज्या टॅलिव्हिजन प्रोग्रामा वरवीं मेवलें हांव खरेंच दिनवाशी तें अजापूचे मी देवाचें बेसां तुवें तुजी बोगणां पाळूंक नाका तुजी बावणां सांबाळूंक जातात आनी तुवें भियान आसतना करूंक जाता जाय तुवें प्रवचन करपाचें चिंतूंक जाय तूं जाणाय गोवायको आयकोंक केन्नाच थकोना हांव पासून आतां लोक संवसारा भोंवतणी भोगूंक पावतात कित्याक म्हाका लागूंक तूं जाणय जमाती शिवाय दुसऱ्या वाटेन जूय हांगा आसा तूं कॅमेरा फाटल्यान हांगा सगळो वेल आसा देखून म्हज्या बऱ्या गोवायकेक आयकोंक आनी जर फकत हांवें एक आयकली म्हाका दिसता गोडयेक हांव ती सगळ्या परस एक बरी आमकां हांगा मेवल्या म्हाका तें काम करूंक बरें दिसता तूं जाणा इराण आनी थोड्या आकांती देशांनी खरेंच खूब आडकोल त्या सुवातांचेर वचोंक आनी पावोंक पूण सॅटेलायटा वरवीं आमी थंय पावोंक शकता म्हाका दिसता ते दिसाक 8 फावटी आनी एक इराणी इन्वेस्टरीन फोन केलो आनी त्या मनशाक सांगलें की ती ताचे कडेन फोनार उलयली की तिणें जॉयसाचे कार्यक्रम आनी जॉयसाचे संदेश पळयले तिचें जिवीत बदललें पास्टरान सांगलें बरें तुवें इश्टांक गोवाय दिवंक जाय आनी सांगूंक जाय की तें तुजें जिवीत बदललें म्हूण ताणें म्हणलें ना हांवें ती करची गरज ना ताणें म्हणलें बरें तुवें करची गरज कित्याक लोकांक सांगूंक जाय ते अस्तरेन म्हणलें ना म्हाका करूंक गरज ना म्हजो घोव कोत्ता ताणें म्हणलें तुजो घोव एक सत मानपी तिणें म्हणलें ना तो सत मानपी न्हय पूण तो आमच्या मुस्लीम फॅमिलीक सांगता आनी इश्टांक जेन्ना आमी लोक जमाती आसता तेन्ना तो म्हणटा तुका लग्नान प्रश्न आसा वो तुजे बायले कडेन म्हज्यान सोडवून जाता एक अस्तुरी आसा जी ह्या चॅनलार उलयता आनी तुज्या बायलेचें कालीच बदलतली आनी जिवीत बदलतली जे वरवीं ती एक बरी बायल जातली म्हजे बायले बरी हांव चिंताली ते विनोदी
कित्याक ताका बदलपाची कशी नासली पूण तो खरेंच खुशाल आसलो बायल बदलली म्हूण. आनी मागीर तो इश्टांक सांगता ताच्या बायलांनी हो कार्यक्रम पळोवंक जाय कारण आतां ताची बायल बॉब मारिना ती ताका मान दिता ती घर सांबाळता भुरग्यांकूय आनी मागीर जे मनशान हो फोम घेतलो तो अशें म्हणटा तुवें कितें तरी चिंतला हो मुसलमान इराणांतलो जे संदेश पळोवंक तुज्या गोवायकीची पदवी आपल्या इश्टांक सांगतलो म्हूण तर म्हाका परत म्हणूंक जाय तूं जाणो देवाचो वाटो कोबार जायना लोकांशी पावोंक आनी लोकांक हाडूंक आनी खरेंच हांवें चिंतूंक ना सगल्यो गोवायकी ज्यो थंय आसात सांगची आमकां वय, खबर तें ना आनी सारकें हांव आसा. खरेंच जायती झीं पळयतात अशींच गोवायकी तांकां आसा आनी तूं जाणय खरेंच तें आमकां एक उत्तेजन आमी तुजी गोवायकी आयकल्यार तुका कशें देवान ह्या कार्यक्रमा वरवीं बरें केलां. तूं जाणय देवान तुका एक पयलो संदेश जो वांटूंक सांगलो जेन्ना तुवें म्हणलें हांव मागणें कोत्तां हांव कितें करूं आनी देवान सांगलें सांग तांकां हांव तसो मोग कोत्तां आनी तो एक आयज घोट संदेश आनी हांव चिंता तो एक भाग कित्याक देव खरेंच टॅलिव्हिजन मंडळ वापरता कित्याक लोक आख्ख्या संवसाराचो लोक तुमचे फाटले वाटेन आनी लोक अर्दे वाटेक संवसारा भोंवतणी आनी जो लोक आयज पळयता म्हणजे वय. आयज लोक पळोवपी आसात जांकां गंभीरपणी मोग जाय कित्याक सगल्या परस सोदी खरेंच आमकां ते सगल्यांक जाय आनी देखून म्हाका खास तांकां सांगूंक जाय देव तुजो मोग कोत्ता आनी तुजो तो ओट्टी नासतना मोग कोत्ता तांणी तुजो सदांच मोग केला तो तुजो मोग करूंक बंद जावचो ना तुका देवाचो मोग जोडूंक जायना तुका देवाचो मोग फावो जायना पूण आयज तुज्यान देवाचो मोग मेलोवंक जाता एक फुकट भेट कशी आनी तो मोग तुजो आत्मो पेकयतलो तुज्या काळजाक दाग आसात जाल्यार तो मोग तुजो आत्मो पेकयतलो आनी कितली शक्तीची वस्त ती सारकें. जाणो जावंक मागीर खरेंच सगलें सांगोंक घडये क्रुटांनी लोकांक की देव की देव आमचो मोग कोत्ता आनी हांव चिंता जेन्ना लोक घरांत टीव्ही पळयता आनी कार्यक्रम जे घरांत येतात थोडे पावत आमी अशीर मनाची जावं येता आनी चिंतून बरें जाणो हें फकत हांगाच म्हजें पासत पूण त्या लोकांक जो मंडलाक पोंतिबो दिता आनी जी सांगाती जावंक घेवजितात एक अजापूच कशें आनी तें एक खरेंच वालोराचें आमकां मजत करूंक कित्याक जायत्या लोकांक गरज आसा देवाचें उतर आयकूंक बरें अशें म्हणूया खूब लोक जाका देवाचें उतर आयकूंक जाय ती गोडची वचोन आनी बरें आमी थोडें जें तुवें अशेंच सोदूंक वय. फावो ना जेन्ना तूं टॅलिव्हिजन चालू कोत्ता तें देवान तुका तें फावो केलां म्हूण ताणें आनी खूब लोकांक हें फावो केलां आनी हाचो भाग जावंक चड म्हत्वाचें आनी तूं फकत मागतलें वो कार्यक्रम आमी सुरू सारकें. करचे आदी तें एक बेसांव जें देवान आमकां दिलां आनी अशेंच सोदूंक फावो ना बरें तूं जाणय तूं संवसाराचे खंयच्याय सुवातेर आसो आमचे कडेन पावोंक दिवं जाता ते तर वापरता ह्या ल्हान विश्रांती उपरांत म्हाका तुमकां एक काणी सांगूंक जाय देवान कसो म्हज्या आवाजाचे ध्वनी कसो वापर केलो एका अस्तुरेचें लक्ष काडून घेवंक हांव खरेंच चिंतिना वांगड्यापणाची शक्ती आनी गैर अदमास करचो न्हय वांगडेपणान जशीं आमची कामां जातात ती एकल्या कडेन केदींच जावची नात आनी देखून आमी तुमकां विनंती करता आमकां जोडात त्या पदवीदार वांगड्यापणान आनी आशेता तुमी म्हणटाल्यात वय आमकां जाय बदलप जालें आमकां क्रिस्ताक सगल्याक दिवंक जाय आनी आमकां जॉयस मायाच्या मंडला वरवीं करूंक जाय आमी पातयता मिसावान तुमी आमच्या बरोबर आसतल्यात जे आमी खोदतात तातूंत तुमी सत मानतात जाल्यार आमी तुमकां फोन करूंक आमंत्रण दिता वेबसायटीर वो joysmaya.org आनी एक भाग जा आनीक जायतें आसा करपाचें आमकां तुमची मजत जाय जेन्ना तूं सांगातीपणान जोडटाय तुका कितें दिता तें जाणा जावपाक भरपूर अनुभव मेळटा व्हड वो ल्हान दर दीस जिवितान बदलपाची तर रावं नाका तुज्या पोटाचेर म्हायती आसा ती वापर आनी आयजूच सांगातीपण आमचें जोड बरें मांडोलेच्या सुरवातेकूच स्थान सगलें जें आमी हांगा केलां जॉयस मायर मिनिस्ट्रीजान लोकांक बरवसो दिवपाचो तांच्या दिसपटी जिवितान आनी हांगा एक काणी आसा कसो आमच्या एक सांगाताची आनी वो लोक दिल्ली देवाच्या उतराचे पुर्वेची एका विचित्र भाशेन हांव सदांच म्हज्या जिवितान ओत्मीकतायेचे सोदीक आसलो हांव जे फॅमिलीन वाडोवन ती अर्दी जुदेव आनी अर्दी क्रिस्तांव आनी म्हज्या माय बायन केदींच म्हाका इगोर्जे व्हरोंक ना हांव धाकटी आसली तेन्ना सेजाराच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलेलें बरें तूं जाणें तुका केदींच बावतिस्म दिवंक ना जाल्यार देव नको तुका तो आनी हांव तें सत मानताली ल्हान कालाक जेन्ना हांव 30 वर्सांची जालीं असलो म्हाका व्हड्ड्याचो कॅन्सर जाला म्हूण गमलें दुसरे फावटे आनी त्या वेळार हांव खरेंच गंभीरपणान सोदतालीं थोडे तरेची शांती व हांवें म्हणचें
म्हजें जिवीत कोण खायत वेता हांव खरेंच नकलो तूं जाणूय कितें जातालें तें म्हाका थोडे तरेचे घोटाय जाय आसली थोडी तरी जाबाब आनी देखून संवसाराक जायत्यो वेगवेगळ्यो वाटो आसात ज्यो उक्त्यो आसात हांव गुटाच्या संभवांत आसली आनी हे फातर खंयचे तूं जाणूय तूं ह्या बॅगांतले काडटा आनी इस्टर्न मेडिटेशन आनी बुद्धिजम आनी वेगवेगळ्यो वस्तू आनी हांव ते करीत रावली आनी तूं जाणूय हें करून 5 वर्साच्या शेवटाक हांव पाश्ट कटीर आसलोय उपरांत आनी जेन्ना हांवें सुरू केलें आनी खरें जाबाब नासलो 2000 वर्सान हांव चॅनल बदलताली एक दीस सकाळींच्या वेळार आनी हांव पासार जाताली म्हाका दिसता तें आसलें लायफ इन द वर्ल्ड जॉयस मायर टेलिव्हिजन प्रोग्रामाचेर आनी हांवें हो आवाज आयकलो आनी एक तरेन म्हाका भितर हाडलें कित्याक त्या वेळार हांव एक पुस्तक बरयताली एका दक्षिण वस्तुनाचेर जिका न्यूयॉर्कान हाडून दवरलेली आनी हांवें चिंतलें ताची भाशा आनी आवाज फायद्याचो जाय तूं जाणूय पुस्तकान एक कालोकार जेजू कसो नाचता ताची शिकोवन दिताली आनी तूं जाणूय ती जेजू देंवचाराक म्हणटा आनी देंवचाराक जेजूक म्हणटा आनी हांव खरेंच चिंताली ती तकलेन सुटल्या म्हूण म्हाका कांयच खबर ना ती कितें उलयता ती हांव फुडें गेली पूण तरी हांव फुडें चॅनला पडटच हांव एके तरेन भितर सरली तेन्ना म्हाका गमलें ती टेलिव्हिजन फोरगोटणार आनी टेलिव्हिजन इव्हेंजलिस्ट आनी हांव चिंता वो तूं जाणूय म्हाका दिसना हांव तातूंत खरेंच फायदो आसा पूण थोड्या कारणाक म्हाका कितले फाटी वोडटाले फोलोक ओदीक ओदीक कित्याक ती शिकयता आसतना तुका जालेलें उदाहरण आयकूंक मेवतालें कशें उतर तिच्या जिवितान चल्लें आनी कशी तिका मोजत मेवली म्हाका खबर ना तूं जाणूय देवाचें उतर पदवेदार आसलें तेंच सदांच पळोवन आसली की हातूंत सगळ्यान देव आसा म्हूण हांव चिंता थंय व्हड वेगळो सार आसा आव्हानांक आनी फुडो करूंक क्रिस्ताक वळखोंक आनी वळखना मेलोंक हालींच म्हज्या माय पायची दोगांयची हांवें आव्हानां केलीं म्हजी माय सप्टेंबराक संपली आनी वेळार म्हाका फोन आयलो नर्सिंग होमांतल्यान ती चड दुयेंस आसा म्हूण आनी हांव नर्सिंग होमांत पावली आनी थंय बरें दिसोंक ना आनी हांव फकत मागताली म्हाका ते खाटी लागीं पावों दी ती मरच्या आदीं हांव नकलो आसली ती मरपाची आसा जाल्यार पूण म्हाका जेजू बदल तिका उलोवंक जाय आनी तूं जाणूय हांव भितर पावलें आनी तिणें म्हणलें तुका उगडास आसा आनी तिका सगळीं मशिनां आसलीं वय तूं जाणूय म्हाका दिसलें तो सोम्या शांती भोगली आनी तिणें ताका मानून घेतलो आनी तो सोडवणदार तिका गमलें आनी हांव कितली खोशी जाली म्हजे मायक हांव आदार दिवंक पावली म्हूण म्हाका खरेंच व्हडलो उपकार भोगता जॉयस मायर मिनिस्ट्रीजाचो कित्याक जर हांव त्या स्टेशनाचेर बोटान दामूंक नासली जाल्यार आनी ती ताचेर येवंक नासली जाल्यार हांव जेजूक सोडवणदार म्हूण वळखलोंकची नासली तें खरें घडटा जर सांगातांनी मजत करूंक नासली तर घडलेलें नासलें म्हाका केदांच जिवीत बदलपाची घडी फावो जावपाची न्हय आनी जशें हांवें तें बेसांव दुसऱ्यांक दिल्लें सांगाडीपणान तें एक अजापूच हांव म्हणटा म्हाका केदींच गमचें ना दुसरे बाजूक वचचो नासतना पूण तें एक खरेंच बेसांव हें सगळ्यांक मेलोंक तर तें तुका कशें भोगलें की ताणें चिंतलें पयलें की तूं एक दाश्टीशी पिशी म्हाका दिसता हें हांसपाचें कित्याक खरेंच ती ताची पयली पावट न्हय खूब सोबीत ती पयली पावट न्हय हांवें तें आयकलां हांव म्हणटा हांवें आयकल्यात सोबीत जोंगली काणयो ज्यो देवान ह्या टीव्हीन कार्यक्रमा वरवीं केल्यात पळय पूण व्हडवीक आयकोंक कसो देव लोकांक वडून हाडटा भितर ताका जाय तसलो वावर करूंक पूण मागीर बियो सुरू जातात रोवंक ताच्या जालजांनी आनी बदलप जाता एका मनशान आमकां सांगलें तो खूब ड्रग्स घेतालो आनी तो चॅनलां बदलतालो रात्री आनी म्हज्या कार्यक्रमाक आयलो म्हाका हांसलो आनी चिंतलें ती पिशी हांव हें पळय ना आनी बंद करूंक प्रयत्न केलो आनी चॅनलां बदलूंक प्रयत्न केले आनी ते बदलूंक ना आनी टीव्ही बंद करूंक ताणें प्रयत्न केलो ती बंद जावंक ना ध्वनी करूंक प्रयत्न केलो कांयच जावंक ना ताणें म्हणलें फकत टीव्हीची ध्वनी वाडपाचो बताव चलतालो आनी तो ताणें रिमोटाच्यो बॅटरी बदल्ल्यो ताणें चिंतलें तुजांनी त्यो बॅटरी पिड्यार जाल्यात आनी तातूंत कांयच जावंक ना त्या मिनिटाक म्हजो कार्यक्रम संपलो सगळें परत चलोंक सुरू जालें हांव म्हणटा त्या मनशान आमकां सांगलें हांव हें घडयना तो जाणा असो देव ताच्या फाटल्यान आसा तो इतलो भियेलो ताणें म्हटलें तो सोयरानांत आयलो आनी शेकी क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण घेतलो देव सदांच लोकांक पावता जी दुखवल्यांत आनी लोकांक जी जाबाब सोदतात आनी आपल्या जिवीत आनी देव सदांच नव्यो तोरा
सोदीत तें करीत कित्याक आमी वोय, थकता ताचे वरवीं जितल्यो सहयोग तो आमकां दिता नवे वाटेंतल्यान जशें ऑनलायन वेबसायटीन वोय पत्र कार्या वरवीं आमचे कोडे 1.5 बरें ताचे वयर मिलियन इश्टां आसा फेसबुकाचेर 1.7 हांव कालूच कोणाक वोय, विचारलें. बरें हांव म्हणटा हो एक बरो सहयोग आमी निमाण्या दिसांनी जियेता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जानवाय वाडटली निमाण्या दिसांनी आनी आमी खरेंच नाकारूंक जायना की जानवाय वाडटा आनी न्हय फकत की जानवाय आमकां येता पूण जी जानवाय शिंपडावंक क्रिस्ताची ह्या वेगळ्या वाटांनी ज्यो देवान आमकां दिल्या तुजो न्हय म्हाका खोशी आसा धाकटी काणी सांगूंक तुजे वयर कित्याक ज्यो वस्तू तुवें सुरवातेक सांगल्या धाकट्या सुरवातेन तुवें करून वय हांव चिंता तूं ताचेर पातयेवन रावलें आनी हांव चिंता देवाक तुका इनाम दिलो सो मिनिस्ट्री आमी आमच्या सांगातीपणाक जी आमच्यो भाग जाल्यात कित्याक म्हाका कडस आसा जेन्ना आमी पापा नुगुनी आसली आनी तुवें अजापाचे लोक भरलो आनी ते एकदम दादोस वद्दो मिलियन लोक म्हाका सारको ते उगडास असले आसल्यार. फकत तुवें जशें पळयलां एकदम तें बरें. एकदम बरें असलें देखून एक बागूय येता नमस्कार करतना जो सदांच म्हज्या काळजाक तेंकता इतलो व्हडल्यान कित्याक आमी वेगळ्या भासांनी गावता पूण आमी त्याच देवाक नमस्कार करता थंय त्या सुवातेर हो सोबीत एक वोट आसा पूण उपरांत आमी पयस गेलीं हांव नकलो पासून आमी खंय पावली ती भायर त्या रानांत हांव वोय. म्हणटा भायर त्या वोय. रानांत आमी एका सोपुल्या धाकट्या गांवांत आसन आनी थंय सहयोग मेलो एक बांय काडूंक आनी इगोर्ज बांदूंक आनी तूं थंय गेलें भायर आनी गांवांत लोकांशी उलोवंक आनी थंय 30 लेगून लोक नासलो थंय फकत थोडोच लोक आसलो पूण तुवें संदेश दिलो सांग तांकां हांव ताचो मोग कोत्ता तुवें क्रिस्ताचो संदेश तांकां दिलो जसो तुवें त्या पुस्कळ लोकांक दिलोलो आनी लोकांचो जाबाब मेळलो आनी तें सोबीत जावन आसलें आनी म्हाका आवडटा की देव मनशाक वो व्हडल्या मिलनाक वो लोकांक फुडें घालता तो संदेश तांकां वोय. बदलता आनी जेन्ना पुस्को लोक आसता तेन्ना जेन्ना ओरिश्ट जमा आसता तेन्ना तोरी देव दोर एकल्याक पोलेता वय सारकें सारकें आनी आयज आमकां तुका सांगूंक जाय की जोरी हो कार्यक्रम घडयेक पुस्कळ मिलियनांनी लोकांक पावता हांव म्हणटा आमकां भरपूर शक्ती आसा हांव जाणो ती सगळीं सदांच पळयनात पूण देव तुका पळयता आतां म्हाका तुवें तें सारकें मेलोंक जाय आतां म्हाका चड खरायेन भक्तांनी फकत संवसार लागीं उलयना देव तुका पळयता तो तुजें नांव जाणो तुजी तो गरज जाणो तुजें मागणो ताणें आयकलां तो जाणो आदी ज्या वस्तू वरवीं तूं दुखवलेल्या आनी जशें हांवें पयलें मुला देव तुजो मोग कोत्ता तुजो हुस्को आसा आनी तुजे पासत अजापांची येवजण आसा तुज्या जिवितान आनी देंवचाराक ती चोरूंक दिनाका वय म्हाका उगडास आसा जायत्यो घडण्यो आनी जायतीं भुरगीं जीं म्हज्या काळजाचो भाग जावन आसात आनी हांव जाणो तुकाय तसले तरेचो उगडासाच्यो घडण्यो एक आसात. वस्त हांव केन्नाच विसरची ना म्हाका हळशीक दिसता पोवंक लोक जियेता शारांत कचरो उडयलेलो थंयसर कॅम्बोडियान कचऱ्यांत लोक रावता आनी म्हाका दिसता ती हजारां वयर थंय रावतात त्या कचऱ्याच्या चोरभोंवती ती त्या कचऱ्यान दीस आनी रात रावतात ती त्या कचऱ्याच्या गाडयेक रावतात वाट पळोवन रावता आनी त्या उडयलेल्या कचऱ्यांत आनी मागीर हेल्मेटा लायट लावून ती धाकटी भुरगीं पासून तो कचरो कोलताली कितें तांतून खावंक मेवता जाल्यार वो कितें कसली वस विकून पयशे मेवतात आपल्याक जेवणाक आनी खरेंच हरशीक वय हळशीक तूं थंय आसलें तुवें पयला पासून हें सोत मानूंक जायना आनी हांव एकदम उपकारी की आमच्या सांगातांनी आमकां आदार दिला असल्या परिस्थितीन भायर सरोंक तूं जाणूय आनी म्हाका तसली परिस्थिती पळोवंक म्हणूंक नाका बरें कोणीय तरी कितें करूंक जाय कित्याक हांव जाणा हांव तातूंतली एकलें जाणें कितें करूंक जाय म्हूण आनी म्हज्यान घोडेक सगळें करूंक ना जाय म्हज्यान सगळें करूंक जावचें ना तूं जाणूय कितें जो खर्चो थंयसर असलो तो आजून आसा आनी थंय लोक रावता पूण आमचे कडेन बसी आसात आतां दर दिसा तो कचरो ओडून हाडटात आतां आनी भुरग्यांक न्हावंक मेवता तांकां साप कपडे मेवतात तांकां बरें जेवण दर दिसा मेलोंक शकतात आनी त्या कचऱ्यान कोणपाची गरज ना जेवण मेवता तांकां आनी आमी क्रिस्ताची शिकोवन दिता आनी तांकां मातशें गणीत आनी वाचूंकय शिकयता तांकां जानवाय मेलोंक एका दिसा तांच्या जिवितांतली भायर सरोंक म्हाका तुमकां दिनवासूंक जाय त्या लोकांक पावोवंक आमकां मोजत केली म्हूण हांव सत खरेंच म्हणटा जेन्ना हांव म्हणटा लोकांक मजत कोत्ता वो व्हडलो संतोश जो आमकां कोणाकूय मेलोंक जाता सो तूं चिंताय आनी कितें मेलोंक जें व्हडलें आसा ती खरींच तुलना न्हय ती खरेंच एका बऱ्या चिंतपा वरवीं आनी काळजांतान एक जिवीत बदलता तें पळोवंक कित्याक तूं राजी आसलेल्या भायर सरोंक तुजे अस्तोगी आनी तांकां पावोंक
आनी आदार दिवंक तें कितलें सारकें आनी ते सयोग जो देव आमचे मुखार घालता म्हाका दिसता आमकां ते सोडून दिवन येसो आनी जायत्या लोकांक ते कळलो ना की आमचे वांगडी जावं कितें वय, तें सारकें. ते फकत जाबाब दिवंक त्या सयोगाक जो देव तुका दिता लोकांक आदार दिवंक आनी म्हणून हांव एक भाग जाता न्ही जॉयस माय मिनिस्ट्रीज वय. आमकां तुमच्या मागणाची गरज आनी तुमी आमकां दिवंची गरज आसा कित्याक जें कितें आमी कोत्ता ताका दुडू लागता आमी खऱ्या संवसारांत रावता आनी लोकांक आमी क्रिस्तांव जाल्यार परवाना आमी लोकांक आदार दिवचो प्रयत्न कोत्ता ते आमकां फुकट दिनात लोकांक आदार दिवंक दुडू जाय हे सुवाते परस दुसरी आनीक सुवात ना तुजे दुडू घालूंक ह्या देवाच्या राज्यांत पवित्र पुस्तक आमकां खरेपणी सांगता तुजे दुडू घाली नाका जंय कोलम लागता आनी सगलो वेल खिमसान खातात पूण घाल जे सुवातेर सासणांक उरतात आनी देखून आमी खरेंच तुमकां सांगता आमकां सांगात जोडटात देव बरें करून तुमकां जे आमचे सांगाती आसात आमी तुमचो मोग कोत्ता तुमी आमकां ओदीक मोलाचे आनी जर तूं सांगाती न्हय तूं आयज आमचे सांगाती जातले आनी आमचे बरी रावतले तुजो न्हय ते आमी एकेच पावटी सारकें कोत्तले अशें न्हय जातून वेगळे घडत ते परत आनी परत आनी परत सारकें करूंक जाय आनी म्हाका अशें म्हणूंक जाय तुवें म्हजे सांगाती जावंक तुजें उरलेलें जिवीत भर मान हांव तुमचे सांगाती जावंक तुजें उरलेलें जिवीत भर आसा हांव योजितां जें कितें हांव कोत्तां तें चालू दवरूंक देवाचे कुरपेचेर भरवासो दवरून कोडेक जाय तुजे पासो टॅलिव्हिजनान तुका स्फूर्ती दिवंक आनी शाबाशकी दिवंक आनी तुका म्हाका खूब म्हत्वाचें जो तुंय सांगाती जावन जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज आमकां आदार दिवंक लोकांचें दूख पयस करूंक आतां आमकां सांगपाची एक विशेश भेट बदल जी आयज आमची आसा फकत उगडास दवर आनी तुजो कितलो मोग कोत्ता आनी हुस्को कोत्ता देवाचो वेवसाय आसा बरें हांव एका गांवांत पयस आफ्रिकेच्या फाटल्या जंगलांत आसा आनी हांव व्हड अजाप पोलेता थंयसर एका झोपड्यार सॅटेलायट रिसिवर आसा तर तूं आमचो सांगाती आसाय तुज्यान म्हणूंक जाता तूं इवांचेल शिपडावंक मोजत कोत्ताय ह्या संवसाराच्या एकसुऱ्या भागांत म्हाका सहयोग मेळलो जॉयस माय मिनिस्ट्रीज बरोबर एका पयशेला शारान जमातीक वचोंक आमी भुरग्यांक 100 आनी पाकिटां दिलीं जेवणाची आमी तांकां 100 आनी वस्तू दिल्यो ज्या वरवीं तांकां जाय ते सगळें मेवतालें तांकां वर्साचे सुरवातेक कोश्टोंक नाका म्हूण ह्यो जावन आसत वस्तू जॉयस माय मिनिस्ट्रीज कोत्ता संवसार भोंवतणी 2 दिसा आनी ताचो भाग जावंक खुशालकाय भोगता जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इवांजेल परगट्टाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक